गोय राज्याचे नेतृत्व सांबाळपी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पावण्यार झळकतले अशें उलोवप राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी केलां। साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटच्या पद्मिनी स्मृती ह्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले। गोंयांत फिजिओथेरपी आनी नॅचरोपॅथीची हॉस्पिटलां सुरू करपाची मोख दवरल्या अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान उलोवप केलें। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद शेट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। Sai Nursing Institution, its new building is inaugurated. I don't want to take much time for my speech, but as far as our country is concerned, in every field we take, every field we are fast progressing. A Manohar, a very pleasant Sayam Sandhya in Sanskrit language, because now when we first met our Chief Minister, I told publicly that one day, now of course a good administrator Chief Minister in India, but tomorrow I'm sure that he will be a national leader leading our country. I told him also. खरे म्हटल्यार आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि परत आसा तसो होस्ट म्हणूनय डॉ. प्रमोद सावंत ह्या दोन भावनेंतल्यान उलयता आसतना खरोखरूच म्हणजे मनाक एक आनंद जाता आणि जे काम सुरवात केलें तें काम आज फळां रोवपाक येयला आसतना खूब खोसूय भोगता। हांच्या सगळ्यांच्या स्मरणांतल्यान सातत्यात ह्या समाजा खातीर कितें तरी करीत रावप ही भावना आमदार जालो म्हणून न्ही, तर जवळपास हांव पळयता की 1994 जो साई स्पोर्ट्स क्लब एंड एसोसिएशन सुरवात जाली, तातूंतल्यान साई लायफ केअर, ताज्या उपरांत साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट, साई पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूट आणि ताज्या उपरांत जीश, गोवा फिजिओथेरपी अशी डिफरंट इन्स्टिट्यूट आमी सुरू करपाक शकले। हॉस्पिटल, नॅचरोपॅथी हॉस्पिटल्स जी आयज गोंयांत फूल फ्लेज हॉस्पिटल्स ना, ही दोनूय हॉस्पिटल्सूय बी आमकां गोंयांत सुरू करपाक जाय। आज आमी डे टू डे पळयता की गोंयांत फिजिओथेरपीची वाडटी मागणी ही जर पळयत जाल्यार ती बी आमकां फिजिओथेरपी आनी नॅचरोपॅथी ही दोनूय फूल फ्लेज हॉस्पिटल सुरू करपाक जाय आनी ती बी येता त्या काळात आमची पुराय SNI टीम ही पुराय ही सुरू करतली।